नमस्कार. हांव सुचित्रा यश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीन प्रसार जेवचे जागृत जगत ह्या कार्यक्रमाक तुमक सर्वांक स्वागत. कानुना विशयारी आमगेल जनसामान्याक माहिती दिवच्याक आणि तांगेल अधिकार कसले म्हूण तांकां मना आवरचेशी सांगूक प्रारंभ केलेले हे जागृत जगत आजी 32चे उपाख्यान म्हळ्यार 32nd एपिसोडाक येवन पावला. आज आमगेल संघात आमगेले ज्ञान वाडोवचे खातीर आयल्यांची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स ऍक्टिव्हिस्ट अँड मेंटर डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभाग हांणी. डॉक्टर मामा तुमकां स्वागत. नमस्कार. डॉक्टर मामा आमगेले फुडले उपाख्याना म्हळ्यार एक 31st एपिसोडान तुम्ही एक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पळोवन या मरणोत्तर परीक्षेचे एक रिपोर्ट पळोवन तुमगेले डिसिशन्स पुरा तुमकां क्लियर जावन तुम्ही एक जनसामान्याक एक डॉक्टराक एक न्याय दिलेले एक काणी तुम्ही सांगिली. तेन्ना तुम्ही सांगिले असले मस्त इंटरेस्टिंग या आमकां एक कौतुककारी असो तसले एक अनेक केसेस तुमगे लागीं आनी वयल्या उपाख्यानां सांगुया म्हणून. तशी तुम्ही आज त्या विशयार सांगतावे. वय हे खंयची ऑर्गनायझेशनान काम करनी तशें म्हणून सांग प्रोजेक्ट करचे न्ही. हांव कसं सांगचें म्हणून जाल्यार जनसामान्यान प्रतिपटी क्वेश्चन करचे रायट आसा आनी तांकां अन्याय जालेले निमित्त अन्याय जालेले तेन्ना ते क्वेश्चन करनाशी आसा पळय अशींच सरेंडर जावची न्ही. ताका प्रश्न करता तितले धैर्य हाडोका प्रश्न म्हणून धैर्य हाडोका आनी आमगेले तसं ऑर्गनायझेशन तांकां कशें मार्गदर्शन दिता त्या मार्गदर्शना मुखार गेल्यार तांकां खंडीत न्याय मेळटा हें आमकां. सो फुडले एपिसोडांत आमी पळयलें तातूंत कशें ताका डॉक्टर अशोक कुमारा फॅमिलीक एक न्याय मेळ्ळो. हें जालें कुडल्या प्रती एकल्यान आर्टिकल पळोवन पेपरार आयलेले आर्टिकल पळोवन तांगेलें तशी जालां की म्हण सांगून तांणी आमकां एप्रोच जालींची. केलो 2-3 वर्स फुडली केस, केलो 7-8 वर्स फुडली केस पुरा मुखार येयले. हें करचें जाता म्हणून हांव म्हणलें तुमी केस विन जावचे ताजे परिहार मेळचे विंगड विशय जाल्यार ते जाय न्ही की जालना की ना म्हूण सांगून आसा पळय तुमकां आनी 100 वर्स गेल्यार तुमकां रायट आसा. दिसा 2 विशय विंगड विंगड विशय ताजे परिहार मेळचे पळय त्या विंगड जाल्यार तांतूं एक्चुअली कसं जालेलें न्याय मेळचे विंगड परिहार मेळ्ळा न्याय मात्र न्ही. न्याय म्हळ्यार तांचो संपूर्ण जावन सॅटिस्फॅक्शन जावका ओके आतां तशें जालें म्हूण सांगून कितें न्ही जाल्यार की कितलीं जाणां ते अन्याय सैसून आमी कसं करचें जाता अशें म्हणून साथ दिना. आतां ह्या पटीची केस शंभू पुजारी म्हणून सांगून एक लोअर क्लास पुढे डॉक्टर आला न्हय हे लोअर एक इन्कम ग्रुपाच्यांक अन्याय जालें तेन्ना कशें जालें म्हूण सांगून शंभू पुजारी म्हणून सांगून तो मूलतः मुलकेचो तो काम सोदून ते हांगा इंदोरा लागीं एक सान गांव आसा थंय वचून तल्लूर म्हणून सांगून थंय वचून तो पावलो. थंय गिरिजा म्हणून एक चेल्ली आशिल्ली ती वाडीकून घेतली तांगेल्या जातीची तांगेल्याची संवसार करून घेवन भायर संत केलें. तेन्ना ताका बंस हॉटेल म्हणून एक आसा कुंदापुरांत थंय ताका एक सप्लायर जावन घेवन काम मेळ्ळें. ताका 8,000 रुपया की मेळटा आशिल्लें. हें सादारण एक 25 वर्स फुडली काणी. एक 8,000 की मेळ्ळेलें मेळटा आशिल्लें. भायर संतोशान जीवन वता बायली आनी 3 चेडूं तो प्रती शेनवार येता जालें. एक दिवस ऑल ऑफ ए सडन तो मेलो की 1 की 2 वार अंतरा भितरी कांय नच जालें की मेलो. मेले तेन्ना सगळ्यांची कुटुंबांतूं कश्टां पावले. तागेल्याची इन्कमान डिपेंड जावन तांणी आशिल्लीची. आतां 3 चेडवांक शिक्षण जावका घर चलोवका ताजे खातीर 3 कसं म्हणून ती कसं नाही वतना ती वचून एक 7-8 घर कडेन
एक एक घंटा एक एक काम करचे त्या टायमार 500 रुपये की 300 रुपये की दिता आशिल्ले तशें करून घेवन एक ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು करून घेवन ती जीवन चलयत आशिल्ली. हे तांगेलें कशें गेल्लो ते कशें म्हण ती कशें गोतना म्हणारे मरचे एक 15 दीस पुढे हुशारनातून मेल्लो म्हणटा एक ऑल ऑफ ए सडन अर्ध्या दुःख जाली आनी कशें की एक मात्याक गुवळ येवचें अशें जाल्लें आस्पत्रेंत जॉयन जालो आनी मेल्लो. कशी कशी मेलो हें ते परत कशें गोतना जायना. ते मागीर ती क्वेश्चन करचे वचची न्ही कशें मेल्लो म्हूण सांगिल्लो. तो मस्त यंग मे बी अबाउट 35-36 इयर्स मात ताका तशें मोडचे न्ही विशीं एज जाल्यार क्वेश्चन करचे वचचे न्ही कशें गेलो म्हूण सांग गोतना. ते क्वेश्चन करीत म्हणून गोतना तांकां मेल्लो म्हळ्यार मेल्लो तितलेशी. त्या टायमारी मागीर जनता एक मनांत आसता निमगूच कोणा लागीं आमकां कसं करूं शकता आमच्यान कसं साध्य म्हणून एक मनांत आसता. तीक एक दिवस घर कडेन एक बंड सर्टिफिकेट मेळ्ळें. ते सर्टिफिकेट कसन म्हूण ती गोतना ती इंग्लिशान ना तातूंत पुरो इंग्लिशान बरोवन आसा. कन्नड ಸ್ವಲ್ಪ येता तिका मस्त येना जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ येता एटलिस्ट चेडवान पुरो कन्नड येता कन्नड मस्त वाजू येना. तीन ते कसन म्हूण सांग सीता काम करचे कडेन चमकली ताका यजमानाला दाखयलें हे कसन सर म्हणून. तेन्ना तो म्हणालो हे LICचे बॉन्ड हे तुगे बामणान तुगे वेरी हे तुगे उपकारा खातीर एक पॉलिसी परचेस केल्या तातूंत 25,000 रुपीज पॉलिसी ती. तशें म्हळ्यार कसन हें म्हणून म्हळें ती LICची मस्त गोतना आशिल्लें जाल्यार म्हयन्याक बांदल्यार पक्कने मेल्यार तितलें गोत आशिल्लें ताच्या चड गोतना. तेन्ना ताणें एक्सप्लेन केलें ताणें म्हयन्याक बांदका 1 वर्स 2 वर्स अशी मस्त वर्स तातूंत बरयता ती ताका पिरियड म्हणटा ती 10 वर्साची पॉलिसी 25 वर्सां पॉलिसी एक्सप्लेन केलें. ती कळ्ळें कसन म्हणून आनी शी वॉज प्राऊड ऑफ हर हस्बंड. मिगेल बामणान त्या पुणे आलोचन केलें न्हय चेडवा खातीर म्हूण सांगून सीता LIC कुंदापुराचे ऑफिसा वचून दिल्ले. तो मॅनेजर तशी म्हणालो पळय बुरान कळ्ळें तें आतां ऑल ऑफ ए सडन तुगेलो बामण गेलो आतां पळय तुका हें मेळटा 25,000 मेळटा चार्ज कशें की बोनस मेळटा जाल्यार एक समस्या आसा कशें न्ही म्हणाली हें 1 वर्स जाय न्ही कोर न्हू पॉलिसी घेवन 1 वर्स भितर मेलें म्हूण जाल्यार आमी एक इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हूण आसा. तें एक रुटीन तें आमी करून घेवन तुका आजी दिवचें जायना तुगेलें चॅक 1-2-3 म्हयने भितर तुका चॅक पावता म्हणालो. ती खंडीत जाय काय दिना म्हाका म्हणाली ती समजली. ते जालें तें क्लोज जालें कशें म्हण पळया म्हण सांगून 2-3 म्हयने नंतर तिका एक पोस्ट आयलें कंप्लिटली इंग्लिशान बरोवन आसा तिका कशें हें कळ्ळी. ते पळयलें कुळ्ळें तीन काम करता ते वचून इदेंतदू म्हण सांगून निमगेलें. ते वाजून ते यजमानाल तोंड कशें जालें म्हळ्यार कशें की एक क्रायम केल्या म्हणके तूं पांय दुखून न्हू आमगे तें काम येवचें नाका तुगेलें 1 म्हयन्याचें पुर्ती सांबाळ आजी दिता म्हूण सांगून 500 रुपये कितें काण दिलें बस म्हणलें. न्ही कशें जाल्लें म्हूण म्हळेलें विशय कसो म्हूण ती गोतना तो सांगना ते तांकां कसान बरयला म्हूण सांगून गोतना जाय ताची चमकली आनी घरा चमकली तेन्ना थंय तशी जालें. तसलेंच एक रियाक्शन तिका भंय करूं सुरू केलें हें कसन की तांकां बरयलां तांकां कसान बरयलां म्हूण गोतना म्हूण सांगून तीन स्कुला मास्टर चमकली चेडूं स्कुला वता आशिल्लें तें स्कुला मास्टर वचून निमगेलें हें कसन हें पळशें धरताचें म्हूण सांगून. तो म्हणलो तुगेलें चेडूं पांय धरून पेटोवं नाका स्कुलाक. ती कोट्राची कसन म्हूण कळ्ळी ती कसन करची म्हूण कळ्ळी कसं म्हूण विशय गोतना सकडी येवं नका कामा येवं नका चेडूं स्कुला पेटोवं नका म्हणटांची. तेन्ना आमगेलें ते लागीं बस रूर म्हूण सांगून गांवांत आमगेलें बळकेदार वेदिका ऑफिस आशिल्लें स्टेट वेती ते चमकली ते आमगेलें बळगार मास्टर म्हूण सांगून तो आमगेलो ते इन्चार्ज ताण मागीर कुठले वाजिल्लें ताणें ताका कळ्ळें कसलें सांगूंक जाय न्ही म्हणून तूं एक काम करी
सीता उडपान तूं आमगे डॉक्टर शानबाग म्हणून आसा तूं थंय वचून ताका दाखय तो पुरो ताजे विचार करता तूं कसं भिवचा ना म्हणून म्हणाले ताणें एनकरेज केलें. आता तुमगेली इतलें आयकता ना त्या LIC पेपरार कसं असं म्हणून आयको म्हाका येता भारी इंट्रस्ट येता तसं वय तें पळयल कुठलें हांगा आयलें पळयल्यार तातूंत कसं न्ही एम्बिग्युटी ना अनइक्वल टर्म्सार आसा कसं म्हळ्यार तुगेले बाम म्हणून मेलेलें हांव इन्कम दिवसाक तातूंत तुवें एप्लाय केला जाल्यार ताणें 9 म्हयने फुडें एक पॉलिसी करतना खर्चाक फुडें ताणें एड्साक ट्रिटमेंट घेतिल्लें आमगेलें प्रूफ आसा. एड्स HIV न्ही खाली एड्स HIV पॉझिटिव्ह म्हळ्यार ती एड्स जायना तांणी बरयलें तें लँग्वेज तेजी एड्साचे ट्रिटमेंट घेतिल्लें आमगेलें प्रूफ आसा. त्या निमित्त आमी तुगेले क्लेम दिनाची तूं दिलेलें प्रिमियम तुमी दिल्लें प्रिमियम आमी कॉन्फिस्केट केला म्हणून स्पश्ट. म्हाका दिसलें छे हें कसन जालें म्हणून सांगून एड्स असं त्या धरल्याक म्हूण सांगून आनी घरा साकून तिका कामां साकून काडलेलें स्कुला साकून चेडवां येवं नका म्हूण सांगिल्लें. पळय तातूंत एड्स म्हणून बरयला HIV पॉझिटिव्ह म्हणून बरयलें कितली जाणांक गोत आसा तें कितलें मातशें सिरियस न्ही एक एक्सपोजर जाला म्हण तितलींची. एड्स इज टोटली डिफरंट तांणी एड्स म्हणून तांणी बरयलां तातूंत. तुमी फर्स्ट केस सांग्यांची मागीर ह्या एड्स आनी HIV पॉझिटिव्हाच्या विशयार डिफरन्स कसो म्हूण मागीर सांगुया. या आतां हें जालें न्हय ताका म्हाका बेजार जालो जालें LICची त्या काळार तांगेलें प्रॉफिट इज मोर दॅन 26,000 crore rupees 26,000 कोटी रुपयेचे तांगेलें प्रॉफिट आशिल्लें तेन्ना हे 25,000 रुपये तांणी कशें त्यान भितर डेफिनेटली तांगेलें कन्क्लुसीव प्रूफ आसा का तांणी बरयलां आमगेलें कन्क्लुसीव प्रूफ आसा म्हूण सांगून म्हाका हांव निमगेली ती केल्या की असो आतां तुमगेलें रक्षण तुमी करका तुगेले आनी तुगेले बाबणान लैंगीक संपर्क जाला हांवें मरचे फुडें पळय सर एक वार फुडें जालेलें ओके तेन्ना ताका कसलेंच प्रॉब्लेम आशिल्लें ना कसलें आज तूं एक काम करी तूं एक हांगा ब्लड टेस्ट करका तूं दूद दिवची नाका आमगेले KMCन तुजें तें कसं म्हण हांव पळयतां तूं म्हूण सांगून हांव ताका बरोवन दिलें. तिणें आमगेले ब्लड बँका वचून तिणें केलें देर दुसरी म्हाका रिपोर्ट आयलो ती कसलें HIV पॉझिटिव्ह ना जालें. चेडूं बापसुले खेळता आशिल्लें वय तांणी ओटून न्हिदोवचें पुरो आशिल्लें म्हणून ताका 3 जण चेडवांक पळय 3 जण चेडवांक आमी टेस्ट केलेलें तांगे कसलें HIV पॉझिटिव्ह ना. हांव लेखलें स्टील म्हाका डावट न्ही कसलें खंयचे प्रॉब्लेम LIC की म्हूण म्हाका तें जालें कुठलें हांव LIC कागद बरयलें असो तूं अशें बरयलां वय तूं कन्क्लुसीव प्रूफ आसा म्हूण सांगलां त्या डॉक्टराक फुडें निमुया खंयची डॉक्टराक की ते तूं ट्रिटमेंट घेतला म्हणून बरयलें तें डॉक्टराक नांव सांगचें जातवें त्या डिटेल दिवचें जातवें सांगून सो तांगेलें कसलें आन्सर ना जाल्यार तांणी फोन केलो म्हाका ते तुमकां दिवचें जायना ते थर्ड पार्टीचे तुमी थर्ड पार्टी जाले तांणी निमगेल्यार तांकां दिवेत म्हूण सांगून. मीन वायल आमगेले वॉलंटियर्सान मस्त डॉक्टर जाल्यार वचून निमगेला हें आमचे ट्रिटमेंट तुमकां दिल्लो हांवें कुंदापूर सांगा हांव एक मॅक्सिमम म्हळ्यार फिजिशियन्स अशें ते ಸ್ವಲ್ಪ कोणीय तांकां तांणी ट्रिटमेंट केलें गुर्त ना तांकां हें वयना तितलें जालें कुठलें आमी हांगा निमगेलें जाय तो म्हाका दिवचें जाल्यार जाय अड्डिना हांव तिगेले कडेन बरयलें मिगेल बामणालें तुमी रिफ्यूज केला कन्क्लुसीव प्रूफ आसा म्हूण सांगा ताजी कॉपी दिवका म्हूण सांगून. आतां ही दिनाची म्हण कुठलें आतां कशी घेवचें म्हूण सांगून तेन्ना रायट टू इन्फॉर्मेशन येना कसलें ना पळय आसल्यार त्या ह्या तांतूं येना हे पर्सनल विशय जाले. सो आमी कशें केलें म्हळ्यार स्ट्रेट वे उडपी कंज्युमर कोर्ट आशिल्लें मंगळूर आशिल्लें उडपी जिल्ला आनी मंगळूर जिल्ला ओटूची मंगळूर आशिल्लें आमी मंगळूरांतूं हें केलें फायट केलें म्हळ्यार एप्लिकेशन घालें मिगेल बांबूण मेल्ला तांगेले प्रूफ आसा म्हूण सांगताची ते प्रूफ कसं म्हूण सांगलें सांगनाची त्या निमित्त म्हाका प्रूफ दावका म्हूण सांगून कुठलें तांणी नोटीस पटयलें LICक तूं कसन प्रूफ आस म्हूण सांगून प्रोड्यूस करी न्ही जाल्यार तांकां 25,000 रुपया दी म्हूण सांगून कुठलें तांणी तें आयलें ते आयले कुठलें त्या तिणी सीद आमगेलें हाडलें कोर्टाक घेवन मागीर पळयतना हें ताचे कॉपी पळय
हे कुंदापूरचे श्रीराम डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर म्हूण सगळं डॉक्टर श्रीकर भट म्हूण सगळं तागेले MD पॅथॉलॉजी तो ताणें एक सर्टिफिकेट दिला. शंभू पुजारी तागेले टेस्ट केले. हे LIC चलाची इनकन्क्लुसिव्ह प्रूफ म्हणून तांणी सांगचे. तांतू 2 मेथड आसा, गोल्ड लिंक्ड आनी वेस्टर्न ब्लॉट मेथड म्हणून आसा. हे तांणी गोल्ड लिंक सॉर्बेंट एसे करतना तांकां मेळ्ळी की कसं म्हळ्यार HIV-1 HIV-2 एंटीबॉडीज मेळ्ळा. So all positive results in this method are to be confirmed with the Western blot assay. म्हणून तांणी क्लीन भरला. हे पळयले कुडले म्हाका कळ्ळें हें कन्क्लुसिव्ह म्हूण न्ही म्हण कोणाकय कळटा म्हाका म्हणणे. क्लियरली दिना तांणी हे इम्युनोसॉर्बेंट एसे या एक HIV पॉझिटिव्ह असं म्हणून मात्र सांगता जाल्यार हे कन्फर्म जावक जाल्यार वेस्टर्न ब्लॉट म्हणून अनेक टेस्ट कोर कन्फर्म करता म्हणून. सो हांव ताका फोन केलो आनी ताका निमगेलें म्हाका परिचय आशिल्लो. पण आज जे वेस्टर्न ब्लॉट्स केला हांव तुवें म्हणून खंयचे म्हणालो. ताका एक्सप्लेन करून सांगलें. तो म्हणालो पळय आमगेलें एक रुला प्रकार आमी प्रत्येकाची कॉपी आमी एक दवरून घेता अशी. LICचे तातवळ ते चेक करता ती. तांचे काही चड आमी कसं नाही तांगेले डिटेल्स दवरून घेनाची. सेकंड टायम तो आयला की ना म्हणून वेस्टर्न गोतना म्हाका. आनी हाजे कसं नाही हांव म्हणलें ओके फायन. वापस ते दाखयलें तुका सगळें समज कळटा तेची. तांतू श्री शंभू पुजारी म्हूण आसा. केअरफुली पळया. सन ऑफ म्हणून आसवे तागेले विळास आसवे एड्रेस ना कोणाला पूत म्हूण ना कसले ना. सो तागेले एज 42 years म्हूण आसा. ताका 40 years जाल्यार 42 years म्हूण आसा. दॅट्स ओके. अप्रॉक्सिमेट घाल म्हणलें की आतां हातू आमकां विशय कसो म्हणून सांगल्यार ताणें खंयची डॉक्टरान ट्रिटमेंट केलेलें म्हूण सगळो. डॉक्टर श्रीकर भट म्हणून ताणें पॅथॉलॉजी रिपोर्ट दिवची मात्र ताका ट्रिटमेंट ना. खंयची आनी म्हळ्यार ट्रीटमेंट दिला ना. तांचे श्रीकर भटान नांव घालनी. तांणी कसं म्हणून सांगल्यार ही हॅज टेकन ए ट्रीटमेंट फॉर द एड्स. एड्स ट्रीटमेंट हो दिना. हागेले हे जी सर्टिफिकेट आता एड्स म्हणून जाल्यार ते रॉंग. त्यामुळे तांतू एड्स म्हणून जाल्यार ते अनेक टेस्ट करून कन्फर्म जाला मात्र ते एड्स म्हणून आसा. नाही HIV पॉझिटिव्ह म्हणून सांगले डज नॉट मीन यू हॅव एड्स. HIV पॉझिटिव्ह एंटीबॉडीज मेळ्ळा म्हणून जाल्यार ताका ते हे आसता म्हणून सांग मायक्रो एफेक्ट जाला म्हणून मात्र तू शिवाय ताका एड्स जाला म्हणून नाही. तसं नाही लॉंग टर्म तांणी जीवन काडलेलें आसा त्या विशयी विंगड. तर एड्स नाही. एड्स म्हणजे सिम्पटम्स. सिम्पटम्स कसं नाही नाशिल्ले ताका. सिम्पटम्स आसल्या मात ताका एड्स म्हणटा ती. ताका दायनी. ओके इन दॅट कंडिशन आमी वापस LICला सांग एक्सप्लेन करून सांगलें हे सर्टिफिकेट सोडून घेवन ट्रीटमेंट घेतला म्हणून तुमी बरयला. नाव यू टेल मी द नेम ऑफ दॅट डॉक्टर म्हणून. They did not reply. आत्ता रिप्लाय करी म्हणून जाल्यार आमी म्हणलें ओके अशी कशी कोर्टाक घाला आमी कोर्टांत पळयता तें म्हणून आनी पळयलें. सो अबाउट आफ्टर 6 months कोर्टान डिसायड केलें. डिसायड करून घेवन हें दिस इज नॉट ए कन्फर्म टेस्ट. सर्टिफिकेट सांगता ते कन्फर्म टेस्ट नाही म्हणून सांगून त्या निमित्त तूं बेस्ट कसान म्हणून सांगल्यार तुमी पे करपाची म्हणून सांगून ताजे ओटू 10,000 rupees तांकां फायन घाले. इंटरेस्ट सहित पे करी म्हणून सांगलें. आतां एनी रिजनेबल संस्थे जाल्यार तांकां कुडे तांचे वेवस्था दिता आशिल्ले. आमी ते विन जाले आमी पेपरार घाले. ते एक आर्टिकल बरयलें ते योगक्षेम विवाह म्हणून सांगून तांणी सांगता ती तुगेले तू म्हाका शरण जाल्यार तुगेले पुरा योगक्षेम हांव पळयता म्हणून सांगता ती जाल्यार अशें कसले जाता आनी म्हणून सांगून कंप्लीट डिटेल्स पुरो करून एक आर्टिकल बरयलें. तांतू तांकां एक तांणी ते इगोशी घेतले LICच्यान. सुमार जाल्ली केस वयर वयर कसल्याक आमी हें करता म्हणून सांगून त्यांनी डेलिबरेटली हे त्यांनी स्टेट कोर्टात घाले. मंगळूर कोर्टात डिफीट जालें मागीर स्टेट कोर्टान घालें.
म्हळ्यार डेफिनेटली हांगा गेल्यार कोणाय बल ना वय ती कितें कामाची खंयची आर्थीक बल ना तिका डेली वेजेस काम करता हम्म. तीक स्टेट कोर्टा वचपा ती म्हण सांगून गेले नाल्यार आमी सोणाची आमी तिगे ऑन बिहाफ ऑफ हर आमी स्टेट कोर्टांत तूं घालें स्टेट कोर्टांत तूं 10 वर्स चलनी पडे 10 वर्स ते ही तांची बेनिफीट येना ताका कसं ना तीक तांचे तिगे बामूण एड्स जावन मेल्ले म्हण सांगून एक हे सोडून घेवन तिका कसं तांची बेनिफीट मेळ्ळी बारीक दुख्खारी कश्टांनी दिवस काडले तिणें जाल्यार स्टेट कोर्टांत तूं डिसेंबर 6th की 7th तें जजमेंट 4th LACच्यान केस वापस घेतले म्हणजे दिस इज हायली ऑब्जेक्शनेबल म्हणजे तांकां कळ्ळें हांगाय आमकां सम पडटा आनी ते पुरावन पेपरार येता म्हण सांगून घेवन ते एक कन्झ्युमर प्रोटेक्शन एक्टान तूं एक रूल आशिल्लें फायनल जजमेंट जावचे एनी अंडर एनी हे कसं न्हय ताचे फुडें खंयचेय संदर्भात ताणें वापस काडी येता म्हणून तांची बेनिफीट घेवन घेवन ताणें वापस काडलें म्हणजे 10 वर्स पनिशमेंट तिका सो ताणें वापस काडले निमित्त लोवर कोर्टाचे जजमेंट जाल्लें तिका काल 57,000 मेळ्ळे म्हणजे ताजे इंट्रस्ट पुरो आशिल्ले 57,000 रुपीज मेळ्ळे बट हांगा विशय कसो म्हण जाल्यार पक्कने ते फेरदूस जजमेंट येईल म्हण जाल्यार काय 1.5-2 लाख रुपये दिवका आशिल्ले ताणें समज हें केलें म्हण आमी प्रति एक एस्पेक्ट आमी हें केलेलें तिका खर्च करच्याक जाय न्ही तिका परवाग जावन घेवन ऑर्गनायझेशनान ते खर्च केले अशें जावन घेवन तें जालें आतां ती कन्झ्युमर केस विन जाली म्हगे लेखाक ते सान विशय तांत एक ह्युमन रायट्स केस आसा कशें म्हळ्यार आतां तेंगेली फॅमिली पळय ही तिगेली फॅमिली ह्या फॅमिलीन तूं पळय तेंगे म्हाका तूं दिसता पळय ते सान एक तांगेलें एक हॉटेल रेस्टॉरंट ते तेलुरांत ते बिस्किट्स च्या कॉफी हें ते परत आनी करून घेवन दिसाक एक 100 रुपया मेळटा आशिल्ले केन्ना हें पेपरार पुरो आयिल्लें आनी एड्स जालेलें म्हूण सांगताले कळ्ळें हांकां स्कुलाक वचना चेडवांक हे रेस्टॉरंटांत तिका मेळचें बंद जालां सो हे कन्झ्युमर केस न्ही हे ह्युमन रायट्स केस जालें ह्युमन रायट्स केस जालें आनी त्या ह्युमन रायट्स आमी नॅशनल ह्युमन रायट्स कमिशनाक बरयलें पण अशेशी एक फॅमिलीक अन्याय जाला हांणी नेग्लिजन्सान ते एड्स म्हणून सांग HIV पॉझिटिव्ह म्हणचे बदलाक एड्स म्हणून सांगून घेवन तांकां अन्याय केला ताजे निमित्त तांगेले वांचूकय तांकां कश्ट जाता असं म्हणून सांगून घेवन इतली केल्यार 3 वर्स ह्युमन रायट्स कमिशनानय दिलें ना कित्याक ह्युमन रायट्स कमिशन म्हळ्यार ते रेकमेंडरी नेचर सुप्रीम कोर्टान म्हणके न्ही ते तांणी गव्हर्मेंटाक आनी ऑर्गनायझेशनाक रेकमेंड करूं येता तुमी अशेंच कराची तशेंच कराची म्हूण सांगचे शिवाय ते फूल फ्लेज्ड ज्युडिशियल बॉडी न्ही ते ताका क्वासी ज्युडिशियल बॉडी म्हणटा ती आतां लोकपाल लोक अदालत हे ते परत तेंची क्वासी ज्युडिशियल बॉडी तांणी तांकां फूल फ्लेज ज्युडिशियरीचे तांकां येना त्या निमित्त ते न्याय दिवचे जाय न्ही आमकां जाल्यार जनाक पुरा कशें कशें हें करका असले अन्याय जाले तेन्ना कोणाक क्वेश्चन करका आनी कशें करका म्हूण सांगून ते एक नॉलेज ह्या एपिसोडान जालें तांकां न्याय मेळ्ळो मात्र न्ही तांगेले विचारू ते सगळे गांवांत एक दोन मिटींग करपा पडलें आमकां पळय हांगेले कसं न्ही चूक नाशें तें जालेलें म्हूण सांगून आमी ते स्कुलांत पेरंट टिचर्स असोसिएशन तांगेलें आसता न्हय तांतूं पुरा मिटींग करून घेवन पंचायता मिटींग करून घेवन आमी एक्सप्लेन केलें तांचे निमित्त दूर दवरच्या कसं प्रश्न आणि त्या काळांतू हे एड्स जो HIV पॉझिटिव्ह जो म्हणून जनसामान्याक मस्त माहिती ना आणि एक पंचाक HIV पॉझिटिव्ह आयले ना ते एड्स आयले कोण तांकां समाजासून दूर करचे आणि मस्त पुरो मिथ्य आशिल्ले आपळी कोणी ते स्प्रेड जाता तांणी यूज केलेलो ग्लास आमी यूज केल्यार स्प्रेड जाता तांणी यूज केलें बायन उद्दा पिल्ल्यारी स्प्रेड जाता तशें पुरो मस्त मिथ्य मनांत आशिल्ले जनाले जाल्यार आतां म्हाका दिसता समाजांत HIV आनी एड्साच्या विशयार माहिती ಸ್ವಲ್ಪ चांग जावन आसा जनाल मनांत म्हणलें न्ही त्या काळार समजावन त्या काळार हें व्हड आशिल्लें
कोणाके एड्स जालां म्हणल्यार पळय तांगे सगळे तांकां पुराणान बहिष्काराची सामाजीक बहिष्कार आशिल्लो ते तांकां 18 वर्स तांणी भोगले. त्या जजमेंट आयले मागीर त्या पुरो जजमेंट आमी जनाक एक्सप्लेन केलें. ताजे अपासाक आर्टिकल बरयलें हांवें कशें कशें असले केसान तूं LIC तसले आनी तूं तांणी करना म्हण जाल्यार तसले पळय विमा हण पडेयಲು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. मागीर नेक्स्ट आनी एक बरयलें ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದಿರಲಿ. अन्याय कित्याक म्हळ्यार तांणी केलेल्या डिसिशना निमित्त व्हरलेल्या तोंदर जायनाशी जावं. आणि आता विषय आम्ही पळयला री आणि तो मस्त पुरा सूक्ष्म आसा. आता 2.5 वर्ष 2.5 वर्ष तांणी मानसिक जावन तांणी कसले म्हळ्यार आत्महत्या तसं कसले करू चमकलेल जाल्यार त्या पुरा आमी मना दवरका न्हू. मात न्ही तांकां एनकरेज करच्याक आमी मस्त जेन्ना महिला मंडळीक तांकां मस्त आमगे रिक्वेस्ट केले कित्याक म्हळ्यार लोकल जावंक तांकां कन्सोल करता आनी तांणी पुरो मस्त सहकार केला. कुंदापुरच्यान जावं ते तलूर गांवच्यान जावं ते चर्च आसा एक ते चर्चा पाद्रीन जावं पळय आमी पुरो जाणांक एक्सप्लेन करून सांगलें हांगा तुमी प्रोटेक्शन करचें तुमगे हे कित्याक म्हळ्यार ह्युमन रायट्स म्हळें ते कोर्टान जावन दिवचे न्ही जनसामान्यान एकल्याक दिवन घेवचे तांकां एक वांचू रायट आसा म्हूण सांगून न्हू. जाल्यार म्हाका आश्चर्य अशें म्हळें जाल्यार आमी असले पुरा मिटींग करतना प्रती एक गांवांत तूं आमगे संपूर्ण अर्थ जावन तांणी तशी रियाक्ट केलेले. दॅट वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग. कोणीय जावं ना न्ही आमकां तें संबंद पाविल्लें न्ही म्हणून अशें लेखील ना. त्या निमित्त असल केस हे सगळेची आमगे कंट्रीन तूं हळली तसन तसन ऑर्गनायझेशन जावं म्हणून एक पटी तांगे कसं असले इन्सिडेंट जालें म्हण जाल्यार तांकां अशी सोडून घेवन तांणी फ्रस्ट्रेशन जावन घेवन सुसायड करता आशिल्ले पोजिशनार वचनाच म्हणलें आनी तूं एकच आतां ह्या प्रिंसिपलार आमी हें काम केलें. आता जाल्यार अखेरीन ताई तिका त्या ह्युमन रायट्साचे वायलेशनाचे संत्रस्त जावन तिका सहाय मेळ्ळी म्हळ्यार कंझ्युमर कोर्टाचे मात्र मेळ्ळें. कंझ्युमर कोर्टाचे मात्र मेळ्ळें. तांणी तांकां सफिशियंट अंडरस्टँडींग जाय न्ही आनी ह्युमन रायट्स कमिशनाचे दिल्लीन तूं तांगेलें संपर्क करचें आमकां जालें जाल्यार तांणी म्हणचें ते सगळे फॅमिली थंय येवंक असलें पुरो तांगेलें. आत्ता तशें तांचे समस्या असल्यार असल एक समस्या आयल्यार ताका समाधान हांगाच लोकली पळोवचें की दिल्ली का वचचें. आत्तां कंझ्युमर प्रोटेक्शन एक्टान तूं मस्त सुदारण आयला. कंझ्युमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 तूं 1986 तूं केलेलें ताका कंपेर केल्यार असल केसेस पुरो थंय सॉल्व जाता मात्र न्ही हेवी पेनल्टी पडटा आनी पर्सन्स वील बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल आनी तूं जेलाचे प्रोविजन्स पुरो आसा तातूंत तुका कशें ना इट्स जस्ट लायक ए सिवील केसची त्या काळार आमकां ताजे चड कसलें करचें जाय न्ही. ते 1986 एक्ट ते 2019 केलें म्हण जाल्यार ताजे 10 वंट्यान बेनिफीट आत्ता. तेन्ना ह्युमन रायट्स कमिशन तशीची नॉट वेल इक्विप्ड. तांकां एक नमुन्याचे एक रिटायर्ड जजेस हांगा थंय बसशाक एक खुर्ची ती अशी एक भावन आशिल्लें. आतां मस्त इम्प्रूव जाला. आतां सुप्रीम कोर्टूय असल केसीस घेता मेन स्ट्रीम ज्युडिशियरी असल केसीस घेता आनी आतां प्रति एक जिल्ह्यान तूं ह्युमन रायट्स कोर्ट जावका म्हूण सांगून आयला. कर्नाटकान तूं इंट्रोड्यूस जाला जाल्यार डेव्हलप जाय न्ही एनी मोमेंट कर्नाटकान ऑलरेडी जाला म्हळ्यार ह्युमन रायट्स कोर्ट म्हूण डिक्लेअर जाला. ताजे रुल्स आहेत पळय फ्रेम जावच्याक आनी एक 6 म्हयने वचच्या पुरो जाल्यार ते जाता म्हळ्यार खंडीत. आमगे एक न्याय मेळचे सकडाले अधिकार आमी सीधा मेळना नातल्यार ताजी कितें होराट कोर नातल्यार एक युद्धशी कोर जाल्यार ते काण घेवका म्हूण सांगिल्लें. डॉक्टर रविंद्रनाथ शानबाग हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर माम. नमस्कार. तशीच आमगे सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता.